सगळी उभी राहूया आणि याज्ञिकाक येवकार दिवंक आमी गायन घेवया 810 पेज 5. आमची मोदल्या फावो कोणा फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासता फुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आयज आमी एक फामील कशी हांगासर ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्लीं आसा. भाग्योन तांतून मान दिवं. ताचे विणवणेन आमच्या जिवितान कुटुंबान आमी देवाची जायती आशिर्वाद देणी घेतल्यान दिनवाशी मोनान आमी हांगासर आयल्यान जाल्यार भावार्थाच्याय मोनान आमी आयल्यान एक भावार्थ घेवन आमचे प्रश्न आमचे गरजो तो आयकतलो म्हूण आनी देवा लागीं आमकां मागून दितलो म्हूण. आयज जेन्ना भाग्योंत आंतोनीक आमी मान दिता जाल्यार विश्व पवित्र सभा भाग्योंत आल्फोन्स मारिया लिगोरी ह्या व्हड भाग्यवंताचो उगडास करता, जो रिडेम्प्ट्रिस संस्थेचो स्थापनार. किरीत भाशेन ताणें नैतीक शास्त्राचेर जायतें बरयलें आनी मनशाक एके भाशेन उपाय दिले कशे भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान देवाचो आनी पेल्याचो मोग करचो तो. आयज जेन्ना आमी ह्या भाग्यवंताची परब समरुमतात ताचे विणवणेन आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आनी पवित्र रितीन फावो ते पयलीं वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. जायते फावटी देवान दिल्लें व्हड देणें उलोवपाचें आमी देवाक दिनवाशी जावंक ना. बरें उलोवचे सुवातेर वायट आमी उलयल्यान, उलयनासतना रावल्यान आनी आमचो संबोन आमी पिडार केला. देवा लागीं बोगसणे मागया. काळजांत हांव दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भगिनी म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांगवार बरी सगळ्या दुर्गतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भगिनी म्हजे खातीर सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमची इंदेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मिसाचें इंदेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता सुनील फेर्नांदीस ताचे पासत आमी मागुया. तेच भाशेन एकामेका पासत मागुया. जायते जाण पिडेंत आसात, हॉस्पिटलांनी घरांत कोश्टतात. जायते जाण भुरग्याच्या देण्याक आशेतात, जिविताचो सांगाती सोदतात, नोकरी सोदतात. हे आमच्या भाव भयणाचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया. किरीत भाशेन आयज रिडेम्प्ट्रिस संस्थेच्या पाद्री पासत मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गोरजां पोरमणे मनशांक भावार्थाच्या आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक
पवित्र सोबे नवे नवे वीर तूं उपजोयताय तुझ्या धर्मोद्योक्षा बागेवंत आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून समेस्त मनशाचे सुरवणे खातीर उर्बेन वावरून आनी स्वर्गाराच्यान ताका मेळ्ळां तें इनाम जोडून आमकां फावो कर आमच्या सुमी आमच्या पुता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेत आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप मोइजेसान आपलो तंबू पेण्या भायर काडून व्हरून आनी पेण्यान ताय मातसो पयस उबारून ताका ताणें जमातीचो तंबू म्हूण नांव दवरलें कोणाक तर सर्वेस्परा लागीं कितेंय विचारपाचें आसलें ताणें पेण्या भायर त्या जमातीच्या तंबूशी वचूंक जाय आसलें मोइजेस ते तंबूंत वचून भायर सारतलो तेन्ना सगळीं परजां उबी रावताली आनी तो तंबूंत वचो पर्यंत दर एकलो मनीस आपआपले तंबूच्या दारार रावून मोइजेसाक पळयतालो मोइजेस तंबूंत भितर सरतच कुपाचो खांबो देंवतालो आनी तंबूच्या दाराशी रावतालो आनी सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन उलयतालो दारार थारलेलो खांबो पळयल्या उपरांत सगलो लोक उबो रावतालो आनी आपआपल्या तंबूच्या दारार रावून सोरपडटालो एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन उलयता तसो सर्वेस्पर मोइजेसा कडेन तोंडान तोंडी उलयतालो मोइजेस पेण्यान परतून वेतालो तेन्ना ताचो सेवक सेसवा एक तारोण मनीस नुनाचो पूत तंबू सोडून पयस सोरो नासलो सिनाय दोंगरार चडून मोइजेसान सर्वेस्पराक उलो मारलो ताच्या फुडल्यांतल्यान वचून सर्वेस्परान म्हटलें सर्वेस्पर सर्वेस्पर दयाल मोवार काळजाचो देव तो रोकडोच रागार जायना पूण बोन दुलोब आनी विस्वासी हजारांक तो आपलें बरेंपण दाखयता चुकी अपराध आनी पातक बक्षिता तरूय तांकां कास लायनासतना दवरिना बापायच्या पातकाक लागून भुरग्यांक आनी भुरग्याच्या भुरग्यांक तिसरे आनी चवथे पिणकेक लेगून तो कास्त लायता आनी रोकडोच जमनीर साश्टांकी पडून मोइजेसान देवाक बुजलो ताणें म्हटलें दोनया हांव तुका कोरें मानवला जाल्यार म्हजो दोनी आमच्या सांगाताक येवचो म्हूण मागता हो लोक निबोर मानीचो खरें पूण आमचे चुकी आनी अपराध बोगोस आनी तुजें दायज कशें आमकां घे कांयच जेव कांय नासतना ना म्हूण कांयच पिनासतना मोइजेस थंय सर्वेस्पराचे बोगलेक 40 दीस आनी 40 राती रावलो ताणें फातराचे कोराराची उतरां बरोवन काडलीं म्हणजे 10 आज्ञा देवाचें उतोरें आमचो जबाब सर्वेस्पर कोणवालो सगळेच माये मोगाचो म्हणुया सर्वेस्पर कोणवालो सगळोच माये मोगाचो सर्वेस्पराची कर्तुत्वां न्याय नितीची जुल्म भोगतल्यांक तो नीत करून दिता मोइजेसाक ताणें आपले येवजणे उक्त्यो करून दाखयल्यो इस्रायलाच्या भुरग्यांच्या दोळ्यां मुखार आपली विस्मिता फांकयली जबाब सर्वेस्पर कोणवालो सगळेच माये मोगाचो सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोट कोण पेटोना ताचें कालीस काकुलितीचो तेवो ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय
तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. जबाब सोर्वेस्पोर कोणवालो आनी सोगमाय मोगाचो. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो ते फारीकपण मागिना. प्रितिमे परोस स्वर्ग इतलो ऊंच ऊंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती कोत्तेल्यान ताय ताचो मोग. जबाब सोर्वेस्पोर कोणवालो सगलोच माये मोगाचो. उदेंता आनी वस्तू जितली एकामेकाक पयस पयस आसा तितली पयस तो आमची पातकां कान उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोनवालायेन वागयता तसो सोर्वेस्पोर आपली भक्ती कोत्तेल्यांची दया करता. जबाब सोर्वेस्पोर कोणवालो सगलोच माये मोगाचो. शिव वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावुया. देवाचें उतर आनी जेजू तो बोप्पी. जाका तो मेलता तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवय आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. लोकांक धाडटूच जेजू घरांत भितर गेलो आनी ताच्या शिसांनी ताचे सुरशी येवन म्हणलें, शेतांतल्या निराचे वेपारीची सोजमणी आमकां दी. ताणें परती पाडून तांकां सांगलें, बरें बी वोमता तो मनशाचो पूत. शेत म्हणजे संवसार. बरें बी म्हणल्यार राजाचीं भुरगीं. नीर नोस्त्याचीं भुरगीं. नीर वोंपलो तो दुस्मान देंवचार. लुवणेचो काळ संवसाराचो शेवट. लुवपी देवदूत. जशें नीर एकठांय करून उज्यान लासतात तशेंच संवसाराच्या शेवटाक जातलें. मनशाचो पूत आपल्या दुतांक धाडटलो आनी ते ताच्या राज्यांतल्यो सगल्यो वायट देखीच्यो वस्तू आनी खोट्यो कोरण्यो कोरतोल्या मनशांक जमयतले आनी उज्याच्या आकट्यांत उडयतले. थंय सगलीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. तेन्ना बरीं मनशां आपल्या बापाच्या राज्यान सुर्या बरीं पोरजोळटलीं. आयकूंक कान आसलोल्यान आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, देवान मनशाक साबार देणी दिल्लीं आसात आनी हांव देणी म्हणटा तेन्ना कसलीं देणी? मनशाच्यान आयकूंक येता, मनशाच्यान पळोवंक येता, मनशाच्यान सासपूंक येता आनी एक सोबीत सुंदर देणें म्हणल्यार मनशाच्यान उलोवंक येता. फॅकल्टी ऑफ स्पीच. Human person is able to speak and talk and communicate. मनशाक एक देणें दिल्लें आसा उतरांचो आनी आवाजाचो मेळ करून मनीस आपलो संदेश दुसऱ्याक पाठयता. तें जनवाराच्यान करूंक जायना. आनी त्या पासत तांकां म्हणटात मोनी जात, मोन जात. कित्याक ती कम्युनिकेट करतात पूण उतरां आनी आवाज घेवन न्ही, पूण सायन्स वापरून. जावं ती जनवारां दांत दाखयता तेन्ना ती कन्वे करूंक सोदतात, संदेश पाठोवंक सोदतात आमी रागार आसात म्हूण. पूण मनीस आपलो संदेश दुसऱ्यांक पाठयता उतरांनी आनी आवाजान उलोवन. आनी हें देवाचें व्हड देणें आमकां. हें उलोवपाचें देणें देवान आमकां दिल्लें आसा म्हणून आमचें जिवीत आयज सोंपें जाल्लें आसा. जाय तो आमकां आदार मेळटा आमी उलयतात म्हणून. आयज हांव शर्माव देखून सांगता उलोवन.
आनी व्हडांतली व्हड वस्त हें उलोवप करता तें म्हणल्यार आमचो संबंद मांडटा. इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट विथ दी अदर अँड बिल्ड अ रिलेशनशीप. आमकां दुसऱ्या सांगाता एक जावन संबंद बांदूं. तर उलोवप आमचो संबंद मांडटा. कोणा मदें संबंद? पयले सुवातेर आमचे मदें एकामेका सांगाता आनी गरजेचें तें म्हणल्यार देवा सांगाता. आनी हाचेरूच नदर घालून आमी आयज पयल्या वाचपाचो नियाळ करूं. आयचें पयलें वाचप सुटकेचें पुस्तकांतलें मोजेसाची. थंयसर आमकां खबर मेळटा आनी हें वाचप आयचें सोबीत सुंदर. जंयसर आमकां मोजेस आनी देवा मदें आसलो गोड संबंद, दॅट इंटिमेट रिलेशनशीप आमकां दाखयता. कितें जाल्लें काय, मोजेस आपल्या पेण्या भायर थंयसर एक तंबू उबारता आनी त्या तंबूक नांव आसलें जमातीचो तंबू, टेंट ऑफ मिटींग. आनी थंयसर कोण मेळटाले? देव मोजेसाक मेळटालो, मोजेस देवाक मेळटालो. आनी जीं सगलीं जांगा प्रश्न आसले, विचार आसले, ती थंयसर वेतालीं. आनी जेन्ना देव मोजेसाक मेळूंक येतालो, सगलीं लोक उबी रावतालीं. उबी रावप म्हणल्यार मान दिवप, कित्याक देव येता, देवाचें हाजीरपण थंयसर आसता. आनी हें कशें दिसतालें, थंयसर देव येता म्हणून एक कुपांचो खांबो हे सगल्या तंबू वाटेन आसतालो. उबे रावप, मान दिवप. आनी ताकाच लागून आमी बी जेजू जेन्ना आमी शेवूंक येतात, आमी उबी रावतात. मानान हो लोक उबो रावतालो. आनी जेन्ना देव सर्वेस्पर देव मोजेसा लागीं उलयतालो, लोक सरपडटालो मानान, व्हडतो देव मोजेसा लागीं उलयता म्हणून. आनी हें वाचप आयज आमकां एक बरी वस्त सांगता. हें तांचें उलोवप बेश्टें च्या कोण न्ही. हें उलोवप आसलें, हांगासर म्हणलेलें आसा पवित्र पुस्तकान हें पयलें वाचपाक, देव मोजेसा लागीं एक इश्ट कसो उलयतालो. देव जावन मनशा लागीं इश्ट. हाचो समज आमकां जिवाचें शुभ वर्तमान दिता. जेन्ना जेजू मोगाची खबर सांगता तेन्ना म्हणटा, हांव तुमकां चाकोर कसो घेना पूण इश्ट कसो घेता. दोनी आपल्या चाकराक सगळें सांगचो ना. आमी जाणात जे दोनी आसात ते बॉस आसात ते आपल्या वावराड्यांक सगळें सांगचे नात, कित्याक ते वावराडी. बॉसान सगळें सांगूंक फावना. पूण इश्टाची गोत दुसरी. इश्ट आपल्या इश्टाक सगळें सांगता, आपलें काळीज मोन उक्तें करता. आनी हे भाशेन देव मोजेसा लागीं उलयतालो एक इश्ट जाल्ल्या भाशेन. जंयसर मोजेस आपलें जिवीत उक्तें करतालो, सगळें सांगतालो देवाक आनी देव ताचें आयकतालो. आनी उपरांतल्या भागांत आमी पळयता कशे भाशेन मोजेस देवा लागीं मागणें करता, तो काकलूट मागून घेता. तो म्हणल्यार हांगासर तें उलोवप जातालें हे जमातीच्या तंबून. देव मनशा लागीं इश्टा भाशेन उलयतालो आनी मोजेस देवा लागीं इश्टा भाशेन उलयतालो. आयज जेन्ना आमी उलोवपाचेर नियाळ करतात आनी उलोवप आमचे मदें संबंद वाडटा जावं तो देवा मदें मनशा मदें, आयज आमकां एक नमुनो आसा जाची आमी परब करतात. बागेंत आल्फोन्स लिगोरी. हाकाय देवान एक व्हडलो गूण दिल्लो उलोवपाचो आनी त्या पासून तो जुईज जाल्लो. गिन्यानान हुशार, पूण 27 वर्सांचेर तो एक केस हारलो, सारको हारलो आनी निराशेपणान भितर सरलो. चिंतून हांव आनी केन्नाच हें म्हाका आनी नाका, कित्याक करप्शन आसा म्हणून. आनी ह्या वेळार तो निराशेपणान भितर सरला म्हणून आपुणूच एकमुडो देवा सांगाता वेळ सारोंक प्रयत्न करता. अ पिरियड ऑफ डिसर्नमेंट. देवा सांगाता उलोवन आपलें जिवीत देवाक उक्तें करून. आनी हे घडयेर ताका देव पाद्रीपणाचें आपोवणें दिता. जंयसर ताचो बापूय कोंत्र आसलो तो पाद्री जावंक येता म्हणून, पूण तो जालोच. 30 वर्सांचो आसतना तो पाद्री जालो. कालच्या दिसा आमी इनास लोयला, ताकाय 30 वर्सां आसलीं. आनी होय बी आनी एक संस्थेचो स्थापना, रिडेम्पटरी संस्थेचो स्थापना, ताकाय देवान 30 वर्सांचे पिरायेर आपयलो. आनी जेन्ना तो पाद्री जालो, तो नेपल्स जी दुर्बोड जी भायर आयलोलीं आसात तांचे सुरशीं गेलो. हो देवान ताका उलोवपाचो गूण दिला. ह्या उलोवपांतल्यान हांव देवाचें उतर ह्या लोकांक पावयतलो, तांचें जिवीत ओडकून घेतलो, तांकां नैतीक वाटेन आधार दितलो. हो ताचें मन जालें. आनी हे भाशेन ताणें आपलो वावर सुरू केलो दुर्बोडांताय आनी भायर आयलोल्यांताय. आनी थंयसर ताणें ही संस्था स्थापली एकूच हेतू मनान धरून, उलोवपांतल्यान
देवाचें उतर पुरगोटू जांकां भायर आयलोलीं आसात तांकां देवाचें उतर पावना. आनी आयज देखून हे संस्थेचे पाद्री देवाचें उतर कोडेगान पुरगोडटात उलोवपांतल्यान. ह्या भागिवंतान आनी त्याच पासून ताका बिस्म केलो जायते नैतीक शास्त्राचे देवशास्त्राचे ताणें बरयलें आनी आयज तो पवित्र सभेचो एक दोतोर कसो ताका पाचारलो आसा. कित्याक देवान ताका गूण दिल्लो उलोवपाचो, तो देवाचो संबंद मांडटा आपलो आनी देवाचो, आनी तेच भाशेन आपलो संबंद पेल्याताय बांदता. आयज आमकां कितें काय जेन्ना आमी हांगासर आसात देवाक आर्गां दिवया पयले सुवातेर देवान आमकां उलोवंक तांक दिल्या म्हणून. जायते फावटी जीं कोण उलयनात आमी तांकां म्हणटात मोनी म्हणटात आनी कितें कितें म्हणून पाचारतात. देवाक एटलिस्ट आमी आर्गां दिवया, आमकां देवान उलोवपाचो दिला म्हणून गूण आमच्यान उलोवंक जाता, आमचो संदेश दुसऱ्या थंय पावोवंक जाता. देवाक आर्गां दिवया. कितलीं जाण आशेतात आपल्या आवयक भुरगीं आशेतात मामी म्हणून धाडा म्हणून, बट तांच्यान जायना कित्याक तांचो आवाज सुटोना. पूण देवान आमकां दिल्लें आसा ह्या देण्याची आमी एके भाशेन वी शूड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. देवान दिला, देवाक आर्गां दिवया आनी ताची सांगता बरें तें उलोवया. आयज बरें तें उलोवन आनी उलोवन देवाचो आनी पेल्याचो आमी संबंद बांदूंक गरजेचें. कितें भाशेन हें खंयसर जातलें पयले सुवातेर कुटुंबान. आयज असल्यो देखावे दिसोन येतात कुटुंबान. गोरकार येता पयशे दवरता आनी वेता, कांय उलयना गोरकांनी लागीं. गोरकान येता पयशे घेता सगळे बाजार करता सगळें करता पूण घोवा लागीं उलयना. एकाच घरांत रावतात एकीच बेडीर न्हिदतात पूण उलयनात. आनी कितलो तेंप जाय तो तेंप एकाच घरांत घोव बायलां उलयनात म्हणल्यार जंयसर आवय बापूय आपल्या भुरग्यां लागीं उलयना, आपल्या वावरांत आपल्या जिवितांत गुल जाल्लीं आसात थंयसर आनी तीं उलयनात. भुरगीं एकमुडी आसात, तीं जाय तें कितें करतात आनी जेन्ना वायट पावल मारतात तेन्ना म्हणून पावतात कितें जालें काय म्हज्या भुरग्याक, म्हज्या भुरग्याक कितें सोंसतालें काय भितरल्यान. भुरग्यां लागीं उलय हें कित्याक जाता. गोडी गोरकाराक आनी कोण आसा आसतलो उलोवपाक, गोरकांनीक आनी कोण आसा आसतलो, त्या पासत घरांत आसलेल्या लागीं आमी उलयनात. जंयसर आवय बापूय रावतात आशेतात भुरगीं आपणाक घेवन जाप दितलीं काय म्हणून आजिलांच्या घरांनी रावतात. म्हजो पूत कोणा लागीं विचारता म्हज्या पुताक पडयला धुवेक पडयल्या, रावतात बाड्या जापेक. कित्याक आयज जाप सगळ्यान म्हारग जाल्या, डायमंडां देखून जाप म्हारग जाल्या. कित्याक देवान दिल्लें फुकट देणें आमी संबंद बांदूंक उपयोग करचे सुवातेर आमी फुटी घालतात. आयज इश्टा लागीं उलयता, ओय इश्ट जाय तें वायट नाका आसलें उलयता पूण गरजेचें तें उलयतात. बाबा कितें जाता तुज्या जिवितांत, कितें जालां, खंय चुकलां, कित्याक दुखी आसा. केन्ना इश्ट उलयता काय इश्टा लागीं बरें तें उलयता काय. आनी इश्ट जेन्ना वायट रस्त्यार पावता ना 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 बाबा आमकां आनी असले इश्ट नाका जालें काबार. आयज राजकीय फुडारी पोरजे लागीं उलयतात काय नागरिकां लागीं, तीं बाडे कितें सोंसतात कितें करतात तीं उलयतात काय. हें उलोवप आसा काय डायलॉग आसा काय. आयज किजिलां जातात, आयज जायते जाण येतात युट्यूबाचेर हांगा थंयसर कांतारां काडटात, कितें कितें उलयतात, वायट आसा तें उलयतात पूण बरें उलोवन थंयसर कितें बरें करतात काय. वायट उलोवन आनीक वायट आनी त्या मुद्द्याचेर आनीक पेट्रोल घालूंक उजो घालूंक जायते जाण आसात. पूण बरें उलोवन चल आमी उलोवया, कितें करुया, कितें बरें आसा तें उलोवन ते मुद्दे तीं किजिलां हांव थारोवंक प्रयत्न करता काय. देवान म्हाका हें व्हडलें देणें दिल्लें आसा उलोवपाचें. तें बऱ्याकूय वापरूंक जाता वायटाकूय वापरूंक जाता. कितें करतलो हांव हें उलोवपा उद्देशी पयले सुवातेर म्हजो आनी देवाचो संबंद हांवें वाडोवंक जाय. आनी देवाचो संबंद वाडोवप म्हणल्यार न्हूच देवा म्हाका हें दी म्हाका हें दी पूण एक इश्ट जाल्ल्या भाशेन जंयसर हांव म्हजें जिवीत उक्तें करता. देवा आयज हें जालें म्हाका, देवा हांव निराश जालो, दुखलो, हांव आयज खुशाल जालो. एक इश्टा भाशेन उलयता, इश्टा लागीं जाय तो वेळ फोनाचेर वेळ सारता, बरें दिसता. ते भाशेन देवा लागीं उलोवंक गरजेचें. आनी तेन्नाच की हांव देवाचो आनी म्हजो संबंद वाडयतलो आनी तेच भाशेन म्हज्या भावा भयणाचो. आयज जाप म्हारग जायत पूण हो देव केन्नाच सोडिना आमचे लागीं उलोवचो. आनी हाकाच लागून पवित्र पुस्तकाची सुरवात एक तावन आमकां दिसून येता देव सदांच मनशा लागीं उलोवंक सोदतालो. देव आदामा लागीं उलोवंक येतालो, बागेंत तो चलतालो ताचे लागीं उलयतालो. पूण कितें जालें जेन्ना पातोक भितर सरलें होच मनीस लिपोवन रावलो, देवा लागीं उलोवंक नाका जालें कित्याक लज दिसोंक लागली आनी पातोक मनशा लागीं पयस गेलें. पूण देव तसोच रावंक ना.
देव आपल्या प्रवाद्या लागीं उलोवंक लागलो म्हाका जाय म्हज्या मनशा लागीं म्हज्या आपुरबायेच्या मनशा लागीं उलयल्लें आनी आयज देखून होच देव उलयता हांव तयार आसा देवा लागीं उलोवंक आनी मनशा लागीं उलोवंक हीच कृपा दोर एकल्याक मागुया सगळीं उबी रावया हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी वाट चुकोवंक गेल्ली आपले पोरचेक देवाची काकूत परगोटूंक आनी ताचेच बोगसोणे तिका चाकून दिवंक यत्न करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया आमी सगळ्यांनी आमचे जिवीत जियेतना देवाची दया आमचे सोरभोंवतूय उदीक करून आमचे विरुद्ध आसलोल्यांक दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया ह्या मिसान आपले इतिहासांत भेटलेल्या सुनील फेर्नांदीस हाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर दोनया देवान सुभाव आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया आमची मागणी दोळ बाबा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C11 पेज 32 सगळीं उबी रावया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव भोव कोनवाड्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना लागून आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटोवणी करतालो तशेंच आमी तुका मानता तसलीं तुज्या मोगाची बोली जावं तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो भेटय आनी आमकां पवित्र कर ह्या मागतांच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान एक सासनाच्या देवा सोर काडी आनी सोर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फाहिंद्याचो आल्फोन्स लिगोरी तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समोर तूं तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो हो करताय ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां दीर दिता ताचें शिकोवण आमचें गिन्यानूच वाडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोन तोरी आमी तुजी स्तुती ही गायता
सोर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगोल आपलीच कुशीन खोस्ट मोरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराचें रोगो पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासा करात सगळीं उबी रावया बावार्थाचो गूट पोरगोट होया तुझ्या क्रुसारी पोनोन शिवोन पोडा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणाची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रोगो शिवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पर आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचे बागेवन बापा फिलिप नेरे आमचे गोणी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणींची काकलूक तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांच्या पुरचुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांच्या हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरुपतात कोण पिडयेंत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याची देण्याक आशेतात जिवितात सांगाती सोदतात सगल्यांची दया कर म्हण मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागेवन दौरमता बागेवन अल्फोन्सस लिगोरी आनी सूर काडीन तुका मालोल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटत तांचे सांगाता तुजी मुहीम गावंक आमकां फावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरून त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकमोणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन आमच्या सुरवंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना हात जोडून दी धरून म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तुझी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां थाळणेंत पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पर आसूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन नोत्रेकता तूं आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकां लिसुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रचवती पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताची दिश्ट घाल आमचे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सुम्या शांती सुद्दां काल तुमची सवें आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत को देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत को देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोमी हातून म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी क्रिस्ताची कुडश्यो मेरेन सगलीं उबी रावतल्या उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेर मागण्यांत वेळ सारूं येता. Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. खोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया D7 पेज 50. Diusata Bolshache Liplolo Udia Rupa Tane Vale Bukelia Biyog Dile Tanelia Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Mo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Mo Mipena Shilo. Lanmol lang turbol Krista Sangati Donya Sakra Eka Jonang Bosoili Sogli Purgi Devachi Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Mo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Maimo Mipena Shilo Tatso Mo Mipena Shilo. Monatlo Chivot Salo Puri Put Korar Staplo Yapaska Chete Chevo Korara Chete Chevo Tatso Maimo Mitmena Shilo Tatso Maimo Mitmena Shilo Tatso Maimo Mitmena Shilo Tatso Mo Mitmena Shilo Tatso Maimo Mitmena Shilo Tatso Maimo Mitmena Shilo Tatso Maimo Mitmena Shilo Tatso Mo Mitmena Shilo.
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, तुवें बागयोंत आल्फोन्साक ह्या व्हरत्या गुटाचो विस्वासी मुणयारी करून जाणवायेन आनी उर्बेन बोल्लोय. ही तुजी उंचा मोलाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो सोडूंक आनी सासनाच्या सासनाक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता शबुता जेजूचे नांवी. आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धर्मदान जालां 42,800 रुपया. हे तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो. दर मंगळाराक सकाळचे मिसा उपरांत विमन्स सेल्फ हेल्प ग्रूप स्नॅक्स विंगतली आमच्या बँड स्टँडा लागीं. तुमच्यान तांकां ही घेवन आदार दिवं येता. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार जो फादर सांक्रिस्तीन आसतलो तुमच्यान थंयसर वचून कुमसार जावं येता. सुर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमची सवय असो. सुर पुदविदा दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार. बागयोंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. बागयोंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणी देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ. बोर म्हजें मोन जाणवाय. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेता आनी म्हजें गोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागयोन तातून दुखेस्तांच्या बुजवणदारांक तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या हुस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुऱ्यांच्या बागयोन तांतून तुका आवलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसा. तर तुजे पदवीदार मजूती एक घालतिकायचें क्रिस्ती जिवी जिवंक मिळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजी विनोती जे सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोती कर. Baluk
Jenna Doria Dege Pregar Gele Masli Voice Orate Aikole Jenna Doria Dege Pregar Gele Masli